येवकार तशेंच नमस्कार. आमी जे फोंडा तालुका जे RGP टीम आयज आमची जे आफ्टर गणेश जे गणपती आसा आमी मातशी देवाचे जे पुजा करपाक बिजी आशिल्ले. सो आतां 5 दिसांचे विसर्जन जावन आमी आतां ऑन ग्राउंड जे आमी टीम एक्टीव जाल्ले आसा. आयज आमी जे तालुका जे मडकय हितूंक गेल्ले खुबशे इश्यू जे लोकांनी आमकां सांगलेले तेजे आमी आयज इश्यूचे हायलायट केले दाखयले. तशें आमी गोंयभर प्रत्येक आमचे क्रांतिकारी आपल्या आपल्या गांवांनी हे इश्यू हायलायट करता आनी लोकांची कामां करून घेता. जी कामां गव्हर्नमेंट ऑफिशियल आसा तेंची कामां आसा पूण ती आयज खंय तरी हे RGP जे क्रांतिकारी जे आसा ते इश्यू हायलायट करता आनी काम करता. म्हणून आयज जे गव्हर्नमेंटा जे हे मिनिस्टर आसा जावं आमचे MLA आयज लोक तेंच्या फुड्यान वचना पूण आयज प्रत्येक गोंयभर जे आमी रिव्होल्युशनर आसा ते लोक आमकां मेळटा. आपले जे इश्यूज आसा जे ऑफिशियल गव्हर्नमेंट ऑफिशियल जावं प्रायव्हेट सेक्टर जावं गांवांनी लोक आसा ते आमकां सांगता कित्याक तांकां दिसता गोंयकाराचो आवाज गोंयकाराचो विश्वास फक्त रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी म्हणजे गोंयची ही रिजनल पार्टी आनी फॅक्टे आसा कित्याक प्रत्येकदां आमी पळयता गांवांनी जाल्यार फक्त आमचे कडल्यान जे आमी इश्यू हायलायट करतात ते आयज कितली वर्सां जायनातली ती कामां आमी इश्यू हायलायट करता तेन्ना किंवा आमी लेटर करता तेन्ना ही कामां जाता. तशेंच आयज आमी आयिल्ले आसा जे लोकांनी आमकां रिकमेंड केल्ले आसा की बाबा हे आमी हॉस्पिटल जे फोंडा तालुका हे चारय जे आमचे मतदारसंघाचे हे जे सब डिस्ट्रिक्ट जे फोंडा तालुका हे हॉस्पिटल आसा थंय आयिल्ले आसा. कारण म्हणल्यार जेन्ना आमकां लोकांनी सांगले हांगा खुबशे इश्यू आसा जे बेजीक फेसिलिटी जावं बाकीचे जे ब्लड टेस्टिंग जावं एक्सरे मशीन हे खुबशे जे बाकीचे जस्ट हे आतां ते ना म्हणून हे लक्ष आयज हांगचो लोकल MLA जो मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायक हांणी लक्ष घालपाक जाय आशिल्लें किंवा असेंब्ली तेणी सांगपाक जाय आशिल्लें ही तेंची कामां. तशेंच जे हेल्थ मिनिस्टर जे आतां पळयता TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे हे जे काम आसा हेणे हांगा लक्ष घालपाक जाय आशिल्लें किंवा बाकीचे सुभाष शेवडकर आसा किंवा गोविंद गावडे आसा हेणी लक्ष घालपाक जाय बाबा हे एकूच हॉस्पिटल आसा. आयज जर हॉस्पिटलांत येवचो लोकांक जर फेसिलिटी मेळ्ळ्यो जाल्यार जे आमी GMC जो लोड पडटा तो कमी जातालो आनी हांगाच लोक खंय तरी बरे जावन आपले आपले घर वयताले. जे बाकीचे कितें इश्यूज आसा जे लोकांनी आमकां सांगलेले आतां आमी ऑन ग्राउंड आयिल्ले आसा ते बाकीचे इश्यूज जे आमचे रिव्होल्युशनर आसा जे दीस रात आपली गांवां खातीर तालुका खातीर वावरता तुमकां इन डिटेल्स बाकी सांगतले. सो येवकार सगळ्या गोंयकारांक आमी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फोंडे आसात आनी विशय पळयले जाल्यार हांगा सेन्सिटीव आनी सिरियस विशय आसा आनी हो हेल्थाचो विशय आसा. म्हटले जाल्यारूच जो आमचो हेल्थ मिनिस्टर सांगता हो हेल्थाचो गोंयचो रोल मॉडेल आसा तो खंय देशाक दाखोवं सारको आसा. पूण हांव म्हणटा आज आमचे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा फोंड्या हे हॉस्पिटलान हांगा बारीक बारीक ज्यो सुविधा जाय जे नॉमिनल खर्चान जाता म्हणजे कोटी 2 कोटी अशें जाता मशिनां म्हणजे CT स्कॅन सोनोग्राफी जावं सर्जनाच्यो ज्यो गोष्टी आसात त्यो हे हॉस्पिटलान जायनात. आज आमी आतां सध्या आज 7:30 वरां जाल्ले आसात आनी आमी हॉस्पिटलान आसा प्रॅक्टिकल पोजिशनान हांगा एम्ब्युलन्स ना. म्हणजे आज ते पेशंटाक खंय तरी मडगांव व्हरपाचो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जाल्यार ते आनी GMCन व्हरपाचो जाल्यार तेका हांगा फोंडेच्यान मडगांव व्हरपाचो आनी मडगांवच्यान मागीर फोंडे GMCन व्हरपाचो. म्हणजे हो टायम वेस्ट अर्दवर म्हणजे टायम वेस्ट जाता पळय ट्रॅव्हलिंगच्या हाजो तो खंय तरी पेशंट फुडें दगावपाक शकता. हेच प्रॅक्टिकल पोजिशन पळयलें जाल्यार कळटा. म्हणल्यारूच आमी म्हणूंक सोदता ह्यो बारीक बारीक सुविधा पळय आसा प्रायम स्टेजीर हांगा हे हेल्थ सेंटरान जावपाक जाय हांगा हे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जावपाक जाय. मागीरूच ते त्या पेशंटाक जावं GMCन व्हरपाचो म्हणजे हांगा तेजी प्रायम स्टेज सगळे हांगा चॅकअप जावन व्यवस्थीत थंय मागीर फुडले गजाली करपाक मेळटा. म्हणल्यार हांगा सगळे जे सोनोग्राफी ना CT स्कॅन ना जाल्यार सगळे थंयच व्हरून करतले जाल्यार मागीर पेशंट ऑन द वे वचपाचो जावं दगावपाचो पॉसिबिलिटी आसा. सो हांव सरकारा कडेन मागता
रोल मॉडेल म्हणटा पळय हे रोल मॉडेल हांगा लोकांनी पळयल्यार कळटा लोक हांगा सगळे प्रॅक्टिकल जे त्रास भोगतात तांकां ह्यो पोझिशन कळटा सो हांव हेल्थ मिनिस्टरा कडेन मागता जो स्टेटमेंट करता तेन्ना त्याचे प्रमाणेच हांगा सुविधा आसच्यो आनी त्याचे प्रमाणेच आमचे जे लोक आसात फोंडे तालुक्याचे तांकां ह्यो वेवस्थीत सुविधा मेळच्यो जेणे करून हेल्था लागून धांवधोपटी करपाक जायना आनी त्या टायमार त्यो गोश्टी जाल्यारूच आमी सुविधा मेळ्यारूच आरोग्य वाचवतले नाल्यार लॉंग टायम काडलो जाल्यार पयस व्हरचे पडले जाल्यार पेशंट दगावपाची पॉसिबिलिटी आसता सो लक्ष दियात जनतेक सेवा दियात नाका ते वायफळ गोश्टीचेर सेलिब्रेशन करपाक पयशे मोडू नाका देव बरें करूं. नमस्कार. जेन्ना हें व्हडलें हॉस्पिटल हांगा उबारलें गेलें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जालो आमचें एक्सपेक्टेशन वाडलेलें लोकांचें आतां कन्सर्न तोच आसा हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें सिमेंट बिल्डींग उबारता पूण तितून ज्यो फेसिलिटी पावोवपाक जाय त्यो मेळना लोकांचें एक्सपेक्टेशन बरोबर बारीक बारीक गजाली आसतात त्यो हांगा प्रोवायड जायनात लोक आमचे कडेन येतात मेजर कन्सर्न कितें आसता हांगसरल्यान रेफर केल्ले वयता जीएमसी परत परत बारीक किंवा मोठे गजालीक जीएमसीन रिफर केले गेले वयता सो आमचो मेन कन्सर्न आसा ज्यो फेसिलिटी हांगा जशें तुमी बिल्डींग येदी व्हडली उबारले तश्योच हांगा फेसिलिटी प्रोवायड करच्यो लोकांक आनी जेणे करून लोकांक बरें पडटलें. थँक्यू. येवकार सगळ्यांक. तर तुमकां आतां प्रेमान भाऊ शैलेश जो प्रतीश गावडेन सगळें सांगलेलें आसा कशें हांगा लोकांक प्रॉब्लेम जाता तर हांव डायरेक्टली रवी नायक हांव सांगपाक सोदतां की तूं इतले वर्स जालो फोंड्या हांगा निवडून येता जाल्यार तूं हांगा डेव्हलपमेंटाच्या नांवान लोकां कडेन खेळ करपाक लागला. मेन म्हटल्यार लोकांक इतले त्रास जाता हांगा प्रॉपर म्हटल्यार रगत चेकअप आसता भायर काडपाचें खंय मागीर सिटी स्कॅन मागीर एक्सरे हे लोक आमकां येवन प्रॉब्लेम सांगता तुमचे कडेन एक सुद्दां आज पासून कांय जाल्लें ना काम सारकें आनी लोकां कडेन तुमी जिवा कडेन खेळपाक लागला. तर हेजेर मातशें रवी नायकान आनी स्पेशली हांव हेल्थ मिनिस्टर जो विश्वजीत राणे ताका हांव सांगपाक सोदता की तुवें म्हाजे हे दोगांय बसोन जाल्यार स्टडी करा. प्रमोद सावंतूय म्हणटा स्टडी करपाची गरज आसा तशी तिगूय बसा आनी स्टडी करा आनी हेजेर कितें तें सोल्युशन काडा आनी हे जाता तशें हॉस्पिटलाची प्रॉपर फेसिलिटी दिया कित्याक मेनली फेसिलिटी दिवपाची गरज म्हटल्यार हांगा 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी लागता फोंड्या मडकय पिरो आनी शिरोड्या सो तांकां इतलो प्रॉब्लेम जाता की कोणी पेशंट आसूं ऑन द स्पॉट कोण बांबोळे पावपाक शकना. मेन खंयचें एक लागीं हॉस्पिटल आसता थंय फेसिलिटी आसल्यार मागीर फुडली चेकअप जावन बांबोळे पावता. तो म्हटल्यार पेशंट जो आसा तेजी हालत आनी 50% तरी देंवता तुमची जी प्रॉपर ह्या फेसिलिटी नासल्या कारणान. तर हेजेर मातशें रवी नायक हांव सांगता की मातशें तुकाय खबर आसलें आतां हेल्थ कशें हें जाता तें त्रास कसो आसता तो जिवाक तर हेजेर मातशें लक्ष दिवन तुवें मातशें हेजेर जाता तितले बेगीन सोल्युशन काडचें. देव बरें. सगळ्यांनी सांगलें काल म्हाजोच एक्सपिरियन्स सांगता हांव हांगा येयल्लो पेशंट घेवन आनी जेन्ना भितर इमर्जन्सी सर्विसान गेलो सगळे बाकीचे पयलीं हांव पेशंटाक घेवन ते पडले ते आनी म्हणून बाकीचे जे हे आशिल्ले डॉक्टर तेंचे कडेन गेले काल चवथ असल्या कारणान खुबशे जाण बंद आशिल्ले जावं तेंचे रिनोवेशन कामां चालू आशिल्ले. जेन्ना आयडीन भितर येयले जेन्ना खूब गर्दी आशिल्ली भितर रातचे संडे आशिल्लो काल आनी खूब गर्दी आशिल्ली भितर जेन्ना ती पेशंट पडला आनी तेजे बॅक पेन आशिल्लो ऑलरेडी आनी ते पडला आनी ते चड दुखताले पूण ताका घेवपाक मेळनाशिल्ले भितर कित्याक भितर स्टाफ ना पयलीं म्हणल्यार मागीर डॉक्टर आसा तेवूय कमी आसतले बाकीचे सगळे फेसिलिटी आसा तेवूय तांकां कांयच नाशिल्ल्यो भितर. मागीर जेन्ना एक्सरे मारपाक रिकमेंड केले तेन्ना वयर जेन्ना गेले तेन्ना लायट गेल्ली आनी आतांय तुमी पळयता रस्त्यार लायट ना तशी वयर जर तुमी दिसता जाल्यार थंय लायट ना म्हणल्यार वयर सामकी काळोख आशिल्लो सामको अक्षरशः आनी कोणूच भितर नाशिल्ले इतके हे आशिल्ले भितर येदो व्हडलो स्ट्रक्चर बांदलो कित्याक दवरला तोवूय कळना लोकांच्या जिवा वांगडाच खेळटा काय कसलो मॉडल तुमी खंय दाखोवपाक सोदता तोवूय कळना आनी एक्सरे मशीन आसा तें थंयचें चलना. मागीर जे ब्लड हे करता तेजें मशीन चलना ब्लड चेकिंग करता तें मशीन चलना अशें आयकलां आमी हें लोकांनी सांगलें. पूण एक्सरे मशीन व्हडलें एक्सरे मशीन म्हणल्यार इतको हातीचोच बरेन तो काडपाक मेळटा जो बॅकाचो असो काडपाक मेळना हात फ्रॅक्चर आसलो काडपाक मेळना हें एक्सरे मशीन चलनाशिल्लें जें व्हडलें मशीन आहा तें आनी तें खूब दीस जाले खंय ह्यो कंप्लेनी आमकां येत आशिल्ल्यो लोकां कडल्यान खूब जाण सांगताले म्हणून आमी काल आमचो जो फोंडा युनिट आमचो प्रेसिडेंट आसा तो तुषार उलोवन गेलो तुषार गावडेच्यान आयज तेणें RTI फायल केल्ली आसा ती RTIन आमी सगळे तेंचे कडेन मागलेले आसा कालचे हेचेर लागून आमकां कळ्ळें आनी लोकांनी खूब जाणां सांगलेलें कांयच सारकें ना कांयच धड फेसिलिटी ना म्हणून म्हणल्यार हे फक्त आमकां दाखोवंक सोदता की व्हडले व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर आतां जशें
बाकीचे कडेन ते करता कितें करता तेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदून दवरता बाकीची फॅसिलिटी भितर कांय आसना बेजीक फॅसिलिटी आसना म्हणल्यार इतकें हें जाल्यार आत्तां आमी हांगा एक अर्दे वर आशिल्ले खूब जाण सांगताले बारीक हेका ते रोखडेच रिकमेंड करता जीएमसीन आनी दुसरी गजाल कितें जाता की जीएमसीन रिकमेंड करता तेन्ना एम्बुलन्स जाय पडटा हांगा टोटल एम्बुलन्स हांवें आयकलं ते प्रमाणे एक कार्डियक एम्बुलन्स आसा एक 108 आसा आनी 2 काय कितें ते तेंच्यो नॉर्मल ते स्वराज माजदाच्यो ओल्ड एम्बुलन्स आसा आनी त्यो कंडिशन तेंची तितकी बरें ना आनी जी तेंची कार्डियक एम्बुलन्स ती फक्त कार्डियक पेशंटा लागूनच यूज करता ते आनी जी 108 सर्व्हिस आसा ती 108 सर्व्हिस ते एवरी टायम खंयचे हेका धाडटा परत बारीक बारीक केसीकूय धाडटा खंय आनी हांगच्यान जी रिकमेंडेशन जाता तेवूय आमी आरटीआयन मागला तेंचे कडेन जे हांगच्यान रिकमेंडेशन जाता म्हणल्यार बारीक सिली जे थंडी ताप सारखे बारीक बारीक गजालीक ते रिकमेंड करता जावं फ्रॅक्चर जे हांगाच जावपा जाय आशिल्ले ते रिकमेंड करता थंय जीएमसीचेर हेवी लोड पडटा थंय आनी प्रत्येकाक खबर आसा जीएमसीन कशें हालतात ते कित्याक हांव डॉक्टर जावं स्टाफ जावं नर्सी आसा तेंची कांयच चूक करना हितून कित्याक तेंचेर लोड आहा भरपूर लोड आहा जेन्ना आमी थंय वयता तेन्ना थंय कळटा आनी प्रत्येक जाणा कसलो ना कसलो तरी पावर घेवन येता आपलो कसलो ना कसलो तरी इन्फ्लुयन्स घेवन येता तेन्ना आनी प्रॉब्लेम जाता आनी ही आतां हें तशें सांगलें तशें हांगा ही एरियाय व्हडली आसा हांगा धारबांदोडे वाळपय सुद्दां एकदां हांगा येता लोक कित्याक एक आशा फर्स्ट खंयचे तरी हॉस्पिटल मेळटलें जाल्यार एक हॉस्पिटल तुमकां व्हडलें दिसता पूण भितर कांयच ना आनी तेका लागून कितकेशे लोक जो फ्रॅक्शन ऑफ सेकंदाचे हें आसता जो गोल्डन आवर्स आसता आमचे जे जिवाक लागून ते हांगा खंय तरी मिस जावपाक शकता जेन्ना आमी सगळे हॉस्पिटल भोंवतले काल म्हाजोच एक्सपिरियन्स आनी तशेंच खूब जाणांचो एक्सपिरियन्स आसा त्या लागून जमतीत आमी आरटीआय फायल केल्ले आसा हांगा पूण एक कळकळीची विनंती सरकारा कडेन तांकां आयज सगळे तेंच्या इव्हेंटान करून दाखोवपाचे जावं व्हडले व्हडले एडवर्टायज होर्डिंग मारपाचे मागीर चॅनल्सांचे एडवर्टायज घालून ते भिवपाची गरज ना हें गरज ना करून दाखयता पळय ते तांकां खरें सांगता की हांगा एक्चुअली भिवपाची गरज आसा चडशी आनी तुमकांय चडशी भिवपाची गरज आसा तुमकां जर मातशी सेन्सिटिव्हिटी खंय तरी आसा विश्वजीत राणे आमी व्हडली व्हडली भाशणां दितना पयलीं पूण जेन्ना हें अशें जेन्ना असल्यो गजाली ज्यो हॉस्पिटल सारकीचो तो हँडल करता तेन्ना म्हाका दिसता तेणें आनी मातसो चड सिरियस जावपा जाय कित्याक आयज गोंयांत कितकेशे एक्सिडंट जाता आतां आमी आयकताले की प्रत्येक गजालीक जेन्ना तूं एम्बुलन्स 108 धाडटा जे रिकमेंडेशन करता हांगच्यानूय बीन बारीक बारीक हेका लागून तेन्ना खंय तरी एक्सिडंट हांगाच जर एक्सिडंट जाल्लो आसतलो तिस्कार सकल कित्याक गोंयांत आयज एक्सिडंट जाता त्यो जवळ जवळ 350 सुमार केसी जाता आनी 350 फॅटल एक्सिडंट आनी कितकेशे लोक तितून वयता आनी हो विश्वास आसा तो हळूहळू खंय तरी कमी जायत गेल्लो आसा आयज जो 108चेर बरो विश्वास आशिल्लो तोवूय कमी जायत गेल्लो आसा तेका लागून हांव सामकें मागता तुमचे कडेन की हांगा एम्बुलन्स सर्वीस आमी जीएमसी फाटल्यान पळयले कितक्योशो कंडिशनान ना त्यो एम्बुलन्स थंय दवरले आनी परत आनी एक गजाल म्हणल्यार सांखळे हॉस्पिटलान आनी हांगा ह्या हॉस्पिटलान एक एम्बुलन्स दिल्ली खंय फाटल्याच म्हयन्याक दिल्ली एम्बुलन्स आनी ती एम्बुलन्स आयज जेन्ना विचारता तेन्ना ती एम्बुलन्स खंय मोडलेलीच आसा म्हणून आन्सर येता मागीर स्टाफ तो जालेंच सगळें परत संडेक जेन्ना आमी येता जावं सांजचे केन्ना येता तेन्ना कॅज्युअलिटीच्यान जावं इमर्जन्सी सर्विसाच्यान वयर डॉक्टर कोण आसना ते खंय तरी एक हें घेवपा जाय आनी हेजेर आमचे दोळो तुमचो हें आसतलो कित्याक हांगा चार आमदारूच न्ही चार मिनिस्टर आसा तेवूय बीन सेम पार्टीचे हांगच्यान थंय उडी मारून उदरगती लावन गेल्ले मिनिस्टर आसा आनी तेंचे चले बीन हांगा कावन्सिलर आसा मागीर तेंची बायलांय बी सामकी एक्टीव आसा सीएमाची बायल जशी एक्टीव आसा तशी ती हेजेर कार्यकारिणीचेर आसता तेंच्या खंय तरी बीजेपीची हेजेर महिला हेजेर तशीच हांगच्यो तेंच्योय बायलो सामक्यो एक्टीव आसा आनी तेंच्यांनी जे भुरगीं बाळां तेंच्यांनी ते पॉलिटिक्सान हाडल्या तेंकांय सांगपाक सोदता की जर तुमी इतके जर सामके हे आसा सारके की तुमकांच निवडून हाडपा जाय अशें जाल्यार कितें तरी बरें करून दाखयात ते हॉस्पिटलाच्यान स्टार्ट करायात कित्याक प्रेशर चड येता जीएमसी कडेन आनी लोकांची कळकळ आमकां पळोवपाक जायना लोक परत सांगता लोक एवरी टायम उलोवपाक शकना हॉस्पिटलाचे अगेन्स्ट उलोवंकूच शकना कित्याक कोण केन्ना दुखत आनी तुमी कितें करीत सांगपाक शकना कोणाकूय आनी ते भंयान आयज सांगून वयताले आमकां हांगच्यान ते की आपलो देडीक हें जाला तें जाला आनी हेका आयज रिकमेंड केला म्हणून परत म्हणजे ह्यो रिकमेंडेशन हें सगळें मागलेलें आसा आनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन मेळटली आमकां एक वेळ पूण हेजेर आमचो दोळो आसतलोच बीन आनी हें एक सामकें इमर्जन्सी हॉस्पिटल कित्याक आनी लागीं हांगा व्हडलीशी हॉस्पिटल ना पयलीं जें बांदलेलें मडकय एक आसतलें मागीर आमचे बेतकी तेजे दर हालूच जाल्ले आसा तेंच्यांनी नवी बिल्डींग घेतलेली बेतकी हें करपाक हॉस्पिटल तें आजून पूर्णता हें जावना मागीर मडकय आसा तेवूय तशेंच आसा बाकीची हेल्थ सेंटर आसा ती बारीक कांय व्हडलेशें करना आनी मेन म्हणल्यार हांगा कांयच कसलीच हें ना एक्सरे म्हण कांय न्ही
हे जे आमी व्हडले व्हडले मागत ना तुमचे कडेन, म्हणल्यार व्हडले जे EEG करपा जाय, ECG करपा जाय ते मागत ना. ECG म्हाका खबर ना असं काय कितें तें, पूण हे सगळे फॅसिलिटीज दिल्यो जाल्यार लोकांक हें बरें पडटलें. देव बरें करूं. नमस्कार. आयज जे फोंडा तालुकाक म्हणटा तशें आमचें ID हॉस्पिटल हें एकूच आसा. हितून हे फोंडा तालुकांतले सगळे लोक हे ID हॉस्पिटलाक येता. पूण हांगा येतरी हांगसर बारीक बारीक सुद्दां सुविधा आसना आनी त्यो सुविधा नासल्या कारणान तांकां बांबोळे धांवचें पडटा. तेन्ना हांव मागता हे कॉन्स्टिट्युएंसीक 4 हे फोंडा तालुक्याचे 4 मिनिस्टर आसा. हांव मिनिस्टरा कडेन मागता हांगा ज्यो सुविधा ना त्यो तुमी सुविधा लोकांक दिवच्यो. कित्याक हांगा एम्बुलन्स आतां सांगले प्रमाणे हांगा एम्बुलन्स सारके आसना. जर एम्बुलन्सीक फोन मारलो कितें एक्सिडेंट जालो जाल्यार तो पेशंट कदाचित दगावल्या नंतर ते एम्बुलन्स पावता. पूण जर हांगासर एम्बुलन्स फोन केल्या बरोबर त्या जाग्यार पावत एक्सिडेंट जालो आनी ताका फोन मारलो त्या एम्बुलन्सान, तर फोन तर ती एम्बुलन्स पावली नाल्यार तो पेशंट वाचोवंक शकता. बरो तो पेशंटाक फोन मारून हांगा हाडलो, पूण हांगा ती सुविधा नासल्या कारणान ताका ते बांबोळे धाडटा. तो बांबोळे पावचे पयलीं तो सोंपता. तेन्ना येदें व्हडलें हॉस्पिटल आसा जे बांबोळे ज्यो सुविधा आसा तितले हांगासर 40% तरी हांगासर सुविधा आसून तेजे इमिजिएटली हांगासर उपचार जावन त्या पेशंटाक साल्वार करपाचो आनी नंतर ताका बांबोळे ताका व्हरपाचो. तेन्ना हांव मागता हांव सगळ्या हेज्या मिनिस्टरा कडेन CM कडेन तूं सांगता भिवपाची गरज ना म्हणून, पूण आयज जे लोकां कडल्यान जे आमी आयकता ते आमी कळोन येता की हांगासर भिवपाची गरज आसा म्हणून. तेन्ना हांव मागता ज्यो हांगा कितें सुविधा जाय त्यो बेगींतल्यान बेगीन दिवच्यो अशी तुका हांव कळकळीची विनंती करता आनी देव बरें करूं. प्रज्योत गांवकार. एक सांगपाचें म्हणल्यार हेल्थ आनी हॉस्पिटल आनी हेल्थ डिपार्टमेंट म्हणल्यार एक गरजेची गजाल. पूण तुमी हांगासर जर ही परिस्थिती हॉस्पिटलाची पळोवपाक वचत जाल्यार हांगासर ना सारकी मशिनरी सारकी ना डॉक्टर सारके आसना, अल्ट्रासावंड म्हणा तुमी CT स्कॅन म्हणा जावं एक्सरे मशिनां ही सारकी ना, जावं हांगासर डॉक्टर टायम टू टायम आसना, हांगा ऑर्थोपॅडीक डॉक्टर आसना, जावं सर्जन आसा तो एक 2-3 म्हयन्या पयलीं तेजेर कितें तरी कंप्लेन जाली कितें जालें तेजे नंतर रिप्लेसमेंटाक दुसरो सर्जन येयल्लो ना. पूण ही परिस्थिती आसा सद्या हॉस्पिटलाची. तशेंच तुमी एम्बुलन्साचें सांगपाक गेल्यार जेन्ना एम्बुलन्स जेन्ना रिकमेंड करता GMC रिकमेंड करता ते टायमार एक पेशंट जो आसा ते दुसरो पेशंट ये पर्यंत एका पेशंटाक होल्डार दवरता. म्हणटकीर वांगडा 2 व्हरपाचे, एक पेशंट व्हरना ते. म्हणटकीर ही परिस्थिती आसा हेंची. आनी आमची एक मागणी आसा की रिकमेंड करपाक सेपरेट एम्बुलन्स आसची आनी बाकीचे जे धाडटात ते सेपरेट आसची म्हणून. तशेंच हांव तुमकां एक म्हाजो एक्सपिरियन्स सांगपाक सोदता हांगासरलो. फाटल्या दिसान हांव हांगासर येयल्लो पेशंटाकूच घेवन येयल्लो जाल्यार हांगासर म्हाका अशें जालें की डॉक्टर आदले दीस म्हाका डॉक्टरांनी धाडलेले एक OPDन चल म्हणून. सो ते दुसरे दीस हांव ते OPDन गेलो ते पेशंटाक घेवन आनी तो म्हाका डॉक्टर सांगता ना हांगासर कामूच ना म्हणून. आनी अशी गजाली जाता की तांकांच खबर ना हांगासर कितें करचें म्हणून अशी परिस्थिती जाल्या. जावं हांगासर जो हांगासरलो स्टाफ आसा त्या स्टाफाक खूब हॅरेसमेंट जाता. ही आमकां कंप्लेनी खुबश्यो भितरल्या स्टाफा कडल्यानूच येता आमकां की हांगासर खूब हॅरेस करता म्हणून. जे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा तांकां स्पेशली तांकां हॅरेस करता म्हणून. आनी म्हाजो एक मेन मुद्दो आशिल्लो जे खूब दीस जालो हांव हेजेर उलोवपाक सोदतालो तो म्हणल्यार हे हॉस्पिटलाच्या वयर एक तुमी पळोवंक शकता, तुमी मातसो दाखोवंक शकता हांगासर वयर एक टावर लायल्लो आसा. सो कोणाच्या फायद्याक लायला काय म्हणून विचारपा खातीर. सो हो टावर जो आसा न्ही तो जस्ट टावराच्या पोंदचो जो फ्लोर आसा थंय गायनेक आसा. म्हटल्यार ज्या जाग्यार डिलिव्हरीज जाता तो गायनेक डिपार्टमेंट आसा आनी तेच्या वयरूच हो टावर आसा. जाल्यार तुमी कितें करपाक सोदता हांगासर की जो भुरगो जल्मा येतनाच ताका रेडिएशनान भितर घालपाक सोदता काय म्हणून. आनी हांगा जी HOD आसा तिणी हें परमिशन दिलें कशें आनी ती स्वता गायनेक आसा. म्हणजे तिणी हें परमिशन दिलें आनी कोणाचे कुस्तार चलता आनी कोणाच्या फायद्या खातीर चलता हें विश्वजीत राण्याक विचारपाक सोदता हांव की हे कितें केलां तुमी ह्या हॉस्पिटलाची, कोणाक ही जोड की हे खंयचें हें कितें इन्कम कोणाक हो काय म्हणून. अशी ही हॉस्पिटलाची गत जाल्ली आसा. जो हांगासर जे जावपा जाय लोकांक जी फॅसिलिटी मेळपा जाय त्यो फॅसिलिटी सारक्यो ना. पूण हांगा नाका आशिल्ली जोड करपाची हांगासर हें करून यंत्रणा करून दवरलेली आसा. देव बरें करूं. उलयले न्ही सगळे.
हे सांग नमस्कार, आम्ही फोंड्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन आसा आनी सगळ्यां कडल्यान व्ह्यूज तुमी घेतले. हांव फक्त रिक्वेस्ट करता, जे आमच्या ह्या फोंडा तालुक्यात जे 4 मिनिस्टर्स आसा आनी बरी बरी खाती घेवन आसात, की अशें ही गत म्हणजे अशें आमकां हांगासर येवन हे व्हिडिओ काडप, प्रेस घेवपाची गरज पडपाक जायनाशिल्ली. पूण आमचे सांगपाचें म्हटल्यार विचार सांगपाक हें जायना की ही अशी गत आसा, म्हणजे सारकी फॅसिलिटीज येदे व्हडले हे स्ट्रक्चरान बांदल्या, येदे व्हडले स्ट्रक्चर बांदला आनी तितून फॅसिलिटीज ना. जर फॅसिलिटीज ना जाल्यार येदे व्हडले स्ट्रक्चर बांदून फायदो काय ना. येदे व्हडले स्ट्रक्चर बांदून फायदो काय ना. हांगासर जेल बी कितें करपाची, जेलीक बीन कोताक येता. कित्याक अशें जर पेशंटाक हांगासर येवन बेश्टे चॅक करून जर हांगासरल्यान बांबोळी धाडपाचे जाल्यार मागीर ह्या हॉस्पिटलाचो फायदो कितें. हांव स्पेशली आमचो विश्वजीत राणे जो हेल्थ मिनिस्टर आसा आनी CM प्रमोद सावंत आनी आमचे जे बसतात बाकीचे मिनिस्टर, तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता की बाबा हितून लक्ष घाला, लोकांच्या जिवाकडे बेश्टे खेळनाका. कारण की आयज जे तुमी अंत्योदय तंत्योदय तत्वाचे जे उलयतात आनी जे व्हडले व्हडले इव्हेंट्स करतात, व्हडले व्हडले पार्टीज करतात, ते हांगासर कितें तरी लक्ष घाला, ह्या हॉस्पिटलाचेर लक्ष घाला. जी बेजीक नेसेसिटी आहा, जी आयज सामान्य गोंयकाराक जी जाय पळय न्हू, तेजेर लक्ष घाला. कारण की येदे व्हडले हॉस्पिटल बांदून फायदो काय ना. मशिनरी जर ना तितून भितर आनी जरी मशिनरी आसा आनी ती जर सारकी चलना जाल्यार ते ह्या हॉस्पिटलाचो कांयच फायदो ना. रिक्वेस्ट करता दोतोर प्रमोद सावंता कडेन, तूं एक डॉक्टर, तुका खबर आहा पेशंट येयलो म्हणटकीर तेजी कशी हालत जाता आनी जर पेशंट येयलो जाल्यार ताका कसो ट्रीट करपाचो, कसो बरो करपाचो आनी कशे पद्दतीन हे करपाचो. सो रिक्वेस्ट करता तुमचे कडेन, गव्हर्मेंटा कडेन, ह्या सरकारा कडेन, की जाता तितले बेगीन ह्या हॉस्पिटलांत जी सुविधा जायी ती प्रोवायड करची आनी लोकांक बरी फॅसिलिटीज तुमी दिवची. देव बरें करूं.